Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. पूण हे सद्दां स्पीकर सर ह्यो समज एक वन टायम स्कीम समज काडली जाय जाल्यार सीएमान ऑपोजिशनाक कोणाक घेवन लिडर ऑपोजिशन आमकां घेवन ताणें घेवन वन टायम स्कीम काडून तांकां दिली जाल्यार हो इशू स्पीकर सर सोंपपा जाय. कितेंय समज रॉंग जालें थंय आयच्या दिसाक जाल्यार ही जबाबदारी पूर्ण सरकाराची आसतली. ताजे खातीर ऑनरेबल सीएमा कडेन मागता की ताणें हाजेर न्याय दिवन 60th इयर ऑफ लिबरेशन खऱ्या अर्थान सारको करपाक सेलिब्रेट करपाक दिवचो लोकांक. एका फ्रीडम फायटराच्या भुरग्याक तीग जाणांक सर स्पीकर सर नोकऱ्यो दिल्ल्या तीग जाणांक सुद्दां हांवें ताका फक्त एकच सांगलें 23 नोकऱ्यो तुमकां आत्तां दिता. ताज्या उपरांत ज्या फ्रीडम फायटराच्या भुरग्याक कोणाकूच नोकरी मेळोंक ना ताका प्रायोरिटी दिवन नोकरी दिवया होय प्रपोजल तांचे कडेन दवरलो. निदान म्हणजे ज्या फ्रीडम फायटराक एका फ्रीडम फायटराच्या भुरग्याक तीग जाणांक सर स्पीकर सर नोकऱ्यो दिल्ल्या तीग जाणांक सुद्दां हांवें ताका फक्त एकच सांगलें 23 नोकऱ्यो तुमकां आत्तां दिता. ताज्या उपरांत ज्या फ्रीडम फायटराच्या भुरग्याक कोणाकूच नोकरी मेळोंक ना ताका प्रायोरिटी दिवन नोकरी दिवया होय प्रपोजल तांचे कडेन दवरलो. निदान म्हणजे ज्या फ्रीडम फायटराक निदान एकट्याक तरी पयलीं मेळोनी म्हणून. तांच्यांनी म्हणलें की एज बातात मिनिमम क्रायटेरिया गव्हर्मेंटाचो पिवन घेतलो जाल्यार 10वी जालो. स्पीकर सर 91 जाण भितरले 10वी फेल आसा कोण 6वी 7वी आमी तांकां तें ऑप्शन दिलां की आमी आत्तां पिवन म्हणून ताका हांव कांयच करूं शकना गव्हर्मेंटची पॉलिसी बदलल्या बट तरी सुद्दां ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्रावंड 60 वर्सां आमी मनयता. खंयच्याच फ्रीडम फायटराच्या लोकांक दुखोवपाची म्हाजी इच्छा ना. तांकां आमी सांगलें तुमकां आमी ह्युमन रिसोर्सान तुमचें क्वॉलिफिकेशन आसा त्या प्रमाणे तुमकां जॉयन करून घेता. ते रायटिंगान मागता. आतां आमी तांकां इतकेंच सांगलां स्पीकर सर तुमी रायटिंगान दिया की ह्यान फुडें परत आनी म्हणजे आतां सोंपलें परत ते म्हणटा 25 जाण आनीक उरल्या तांकांय घेया. आमी म्हणटा तांकांय बी घेता बट व्हेरीफाय करूनी घेया म्हटल्यार डायरेक्ट व्हेरीफाय करूंक जायना कारण कोण फ्रीडम फायटर आसा ना हे एस होमान तेजे लिस्ट आसा काय नाही व्हेरीफाय करचें पडटलें. आमी तांकां सांगलें की तुमी एक टायम बरोवन दिया. आमी आतां 250 जाणांक घेतले न्ही परत आनीक 50 जाण येवन थंय आंदोलनाक बसोंक जायना परत सरकाराची तिरडी काडूंक जायना. आमी हें सांगलां की त्या एसोसिएशनांनी बरोवन दिवचें की हो वन टायम विशय सोंपलो आनी फ्रीडम फायटरांचे भुरगे जे आसा हे नोकरी मागपाक आनी येवचे ना. फाल्यां जे सरकार येता परत तेजी तिरडी काडपाक लागतले. तें जावन उपयोग ना.